Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. There is a 20% reservation for the staff one who are completing the 2 years in the Human Resource Corporation. Recently जाल्ल्या police सर्विसेन आमचे 40 security guard हे ह्युमन रिसोर्सांतले पुलीस म्हणून जॉइन जाल्या थ्रू द रिजर्व कोटा ही तांच्या खातीर खरोखरूच सांगता अभिमानाची गजाल आसा कारण सेक्युरिटी गार्ड म्हणून एखादो भुरगो जो जॉइन जाता ताका पुलीस म्हणून जेन्ना पुलिशेर वचपाक मेळटा ताच्या खातीर अभिमानाची गजाल आशिल्ली. वी आर डायरेक्टली म्हणजे रिज्युमिंग फ्रॉम द प्रायवेट सेक्टर दोज हू आर इंटरेस्टेड टू कम फ्रॉम द प्रायवेट सेक्टर टू द गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन हांच्या खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटी खुली आसतली आनी डॅट अगेन ताका म्हणजे थंयसर येवपाची संदी जी आसा पळय न्ही ही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आसतली आणि फर्स्ट प्रिफरन्स विल बी गिवन दोज हू आर कंप्लिटींग द 1 year इन द प्रायवेट सेक्टर हाका पयलो प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही त्या भुरग्यांक दिलो वयतलो. आज MTS आनी LDC जरी जातलो आसत गव्हर्मेंटात जाल्यार एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी. विदाउट एक्सपिरियन्स तुमकां कोणूच सिलेक्ट जाल्लो कॅन्डिडेट सुद्दां जर ताच्या कडेन एक्सपिरियन्स ना जाल्यार ताका गव्हर्मेंटात घेवंक शकना. हाजो आमी ऑलरेडी नोटिफिकेशन काडला हाज्या पयलीं घेताले. तुम्ही हांगासर केल्ल्या जॉबाचो एक्सपिरियन्स वो ऑलरेडी प्रायवेट सेक्टरांतलो एक्सपिरियन्स वो गव्हर्मेंट सेक्टरांत तुमकां म्हणजे आमी ग्राह्य धरतले की डॅट वील ऑल्सो कन्सिडर्ड एज युअर 1 year एक्सपिरियन्स इन द प्रायवेट सेक्टर वो गव्हर्मेंट सेक्टरा खातीर तो एक्सपिरियन्स कन्सिडर्ड करतले. खंयचो जॉब वो ल्हान न्ही आनी खंयचो जॉब वो कमी दर्जाचो न्ही. सगळे जॉब जो आसा आपल्या क्वॉलिफिकेशनाच्या प्रमाणे वो खूब व्हड जॉब आसतलो. हांव तुमकां मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता आय हॅव स्टार्टेड माय करियर एज अ रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर इन शिरोडा आयुर्वेदिक कॉलेज विथ द 4,000 सॅलरी. म्हणजे 4,000च्या सॅलरीत शिरोडाच्या आयुर्वेदिक कॉलेजीत एज अ मेडिकल रेजिडेन्शियल मेडिकल ऑफिसर म्हणून म्हज्या आयुश्यांतल्या करियराची सुरवात हांवें केल्ली. हांवें मुद्दाम इतक्याच खातीर अपील केलें आपूण जर कश्ट करीत रावलो मागीर तो प्रायवेट सेक्टरांचो आसूं तुमचें लक तुमकां खंय घेवन वचत हें सांगून नजो.